नमस्कार सोमेस्त आयकुप्यांक 99.8 FM आवाज कम्युनिटी रेडिओ साउथहॅम्प्टन UK आणि वितरायलोले आणि RJ रॉक वाज आणि सादर केल्ले कार्यावळीन कोंकणी उलोय लंडन फुलोय. हांव सावियो रॉड्रिग्स कॅलिफोर्नियांत थावन एक कविता वाचता. कवितेचें नांव कल्पना आणि कवी मारियानो लुकास दिनीज, गांवान काणकोण, गोंय. तर आयकात. कल्पना. पुनवेचे राती चोंद्रे मुदेला, ताच्या उजवाडान संवसार झगझगला. चान्न्याचे शितळायेन वाठार शांत जाला. पारजोता फुलां माळून भोंवता एक अप्सरा. माथ्याक माळलोल्या फुलांनी रूप सुरंगायताना तिच्या सुरंगा न्हिदेंतल्या सोपनान जागोवला. उठून पोरमोळीत फुलां हांव सोदताना फुलांनांत मोडबार दिसली चकचकीत नखेत्रां. काय बरी चाल चलताना आलता तोंड कोड्डां. चोंड चोंड आवाज करी तिच्या पांयांची पांयजणां. पांयजणाच्या आवाजान फुल्लीं भितरलीं भावणां. उठून पडले तर सोट सोट करून झोडो पणसा पाना. विलुदा सारके सोबीत लांब केंस तिचे वाऱ्या वांगडा नेटान हालून नादान दोलताले. हुबतोल्या केंसांक पडलेल्यार धोळे दिपकावताले. माथ्याक माळलोल्या फुलार बसूंक फुलपाखरूंक घुस्पताले. लांब केंस म्हज्या पांयार फापुट्टाना तिच्या दोळ्यांतल्यान उपजयलीं मोगाची किरणां. पावलार पावल तिच्या सांगाताक मारताना पांयां बोटाक घुस्पोल्यांत झाडाचीं पाळां. सुंदराच्या रुपान सोपणां सोपणेताना तिच्या मोगाच्या सोमदिरांत बुसकोळटा. तिचो मोग तिचें रूप वर्णन करूंक जायना. कितें सांगू, सगलीं भावणां उठ्ठात जावन कल्पना. तर इश्टानो, ही आसली कविता कल्पना आनी कवी मारियानो लुकास दिनीज. तर आयचे कार्यावळीन कोंकणी उलोय लंडन फुलोय तुमी आयकोप्यांनी ही कविता आयकोली म्हूण हांव तुमकां काळजांतल्यान दिनवासतां. तेच परी म्हजे दिनवास RJ रॉक वाज, क्रिएटिव्ह डिरेक्टर बिहुलाबाय. तेच परी आवाज रेडिओ हाचो मॅनेजर अली बेग. तर सगल्यांक तुमकां हांव म्हणटा देव बरें करूं, देव बरी सांज तुमकां दिवं आनी आदियोस. मेळचें तर फुडले पावटी हेच कार्यावळीन.